नमस्कार येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यावळी भितर तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा येवकार. आज आमी आसात फातोड्डा मतदारसंघात आणि आमच्या वांगडा आज आसात फातोड्डेचे भाजपाचे उमेदवार दामू नायक. आज आमी उलोवया दामू नायक हांच्या वांगडा, जाणून घेवया तांचे कॅम्पेनिंग कशें चल्लां ते. येवकार दामू बाब. नमस्कार. कशें चल्लां कॅम्पेनिंग, प्रचार कसो चल्ला आणि लोकांची तुमकां प्रतिसाद कसो मेळटा? पहिले म्हळ्यार सगळे लोकां कडेन संपर्क, तांचे कडेन संवाद आणि तांचो मागीर सहयोग तो तुमीच पळयला. म्हणजे तांचे कडेन पॅम्पलेट दिले नंतर तुमी आमचे बरोबर येयात आनी चल दामू बरोबर, ह्या बरोबर ते सगळे आमचे बरोबर जॉईन जावन आमचें फुडें वचत आसा. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार तूं जेन्ना फातोड्डेचो आमदार आशिल्लो तेन्ना खंय तरी तुवें वेगवेगळे प्रकल्प, वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स चालीक लायले. आतां त्या प्रकल्पांचे आनी प्रोजेक्ट्सांचे कशें कितें चल्लां, म्हणजे क्रेडीट कोण घेता? हें सगळ्या पूर्ण गोंयकारांक खबर आसा की फोटींग कोण तो. जे कितें कामां हांवें सुरवात केल्ली, जी चालीक लायली, त्या कामाक आतां आपले सगळे कलर घालून तो आपल्या नांवार करता आनी म्हणटा हें सगळें आपल्यान केल्लें. हें उदाहरण दिता हांव सादें. टोवटे हे तुफान आयलें. ते तुफान येतकीर संपूर्ण गोंयची वेवस्था हें जाली, कोलमडली. लायट गेली 2-3 दीस, पण फातोर्डांतली लायट गेली ना. पण ताजें सुद्दां क्रेडीट हाणें आपल्याक घेतलें. बरें, फातोर्डाची लायट गेली ना हाजें कारण कितें जाल्यार कारण अंडरग्रावंड केबलींग. तुमकां सांगता, पेपर्स पब्लीक डोमेनान आसा. अंडर RTI मारून हांवें म्हज्या फेसबुकाचेर सुद्दां पोस्ट केला की ज्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार आशिल्लें 2004 अंडरग्रावंड केबलिंगाचो प्रोजेक्ट 2च मतदारसंघान जालो. एक म्हळ्यार पणजी एज अ सिटी आनी दुसरें म्हळ्यार मडगांव. आनी तो रेडियस 5 किलोमिटराच्या हातून भितर हो सगळो एंटायर अंडरग्रावंड केबलिंग जालें. ओवरहेड लायन काडप जाली. ती ओवरहेड लायन काडली, ताजो फायदो आज फातोर्डाक जाला. पण ताजेर सुद्दां कशें क्रेडीट घेवप, म्हणजे मड्याच्या ताळू वरील लोणी म्हणटा पळय, त्या हातूंतलो वृत्तींतलो हो मनीस परत फटींगपणा. आनी रोखड्या रोखडें ताणें ट्वीट केलें आनी फेसबुकार घातलें आपल्या एफर्ट्सान लागून आपल्यान केलें म्हणून हें आमकां हांगा लायट गेली ना, अनइंटरप्टेड लायट मेळ्ळी म्हणून. पण हांव सांगूंक सोदतां की त्या वेळाचेर लार्सन एंड टुब्रोक तेन्ना तें काम दिल्लें, त्या वेळाचेर मडगांव शहरान आनी पणजे शहरान 36.25 करोडाक लागून काम दिल्लें पळय आसा न्ही, ते सगळे डॉक्युमेंटूच हांवें हाजेर पेस्ट केले. आनी हाजे वयल्यान तुमी चिंतात की कसली फटींगपणां चल्ल्या ती. आणि सुरवातीक आमी अशें आयकल्लें की तुमचो जो प्रतिस्पर्धी आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो विजय सरदेसाय, खंय तरी तो पयलीं TMC वांगडा मर्ज करपाचो आशिल्लो. आतां तांणी काँग्रेसी वांगडा टायअप केला. सो तुका कितें दिसता की तांचे गोंयकारपण हें आतां काँग्रेसी वांगडा खंय दिसतलें? हें सगळें तागेलें फटींगपणाचेच वेपार. तो आपले स्वार्था लागून केन्ना स्वताक सुद्दां खंयच्या बाजारान वचून उबो करी तें सांगूंक जायना. ताका जेन्ना दिसलें की आपले हांगा व्हडे सारकें ना म्हणटकीर तो TMC कडेन धांवलो. मागीर आनी रिजनल पार्टी बाकीचे खंयचे तांणी टायअप करप म्हटलें, नॅशनल पार्टीन टायअप करप म्हटलें. हें सगळें तागेलें सगळीं नाटकां हीं सगळीं. आनी शेवटी मागीर लक्षांत येता की पांय पडून 1-2 सिटां घेतल्या. मागीर ती सुद्दां तिनी सगळी झिरो जावपाची आसा. आनी तांच्यांनीच खंय तरी 80% गव्हर्मेंट जॉब्स गोंयकारां खातीर प्रॉमीस केल्ले तांच्याच पार्टीचे तर्फे. सो ते पॉसिबल जातले ते निवडून आयले? हो मनीस फक्त लोकांक फटयता ते फटयताच, पण हायली इंटेलेक्च्युअल लोकांकय फटयता. इज इट पॉसिबल? ताका पब्लीक सेक्टर आनी प्रायवेट सेक्टर कितें तें कळना. 80% रिजर्वेशन आनी बाकीचें कितें जें आसा, म्हणजे तशें न्ही 100% सुद्दां रिजर्वेशन म्हटल्यार सुद्दां जाता. गोंयचो कोण आसा गोंयकार ताका दिवंक येता. पण प्रायवेट सेक्टरांतले तूं ताजेर हें करूंक शकता, तें चुकीचें. हो एक वटेच्यान तेंय म्हणटा आनी दुसरे वटेच्यान इंडस्ट्री आसा ते मागीर म्हणटा गोंयकाराक हें दिनात. हें सगळें पळय जें आसा प्रायवेट सेक्टरान भितर ते काम करपी लोक, आमी आतां आमचे भुरगे भायर वचना, ताजे स्वताचे कोण भायर गेले ना.
आमकां प्रायवेट सेक्टरान काम करपा खातीर तो जर समजा मॅनपावर जर मेळ्ळो ना जाल्यार हांगासरलें आशिल्लें तितलें एम्प्लॉयमेंटूय कोलमडटलें. फायनान्शियल जो पळय जो रेवेन्यू जो येता, फॉर एग्जाम्पल ह्या फार्मास्युटिकल कंपन्यान भितर थोड्या पगाराचेर काम करपाक गोंयकारूय रेडी ना. मागीर कितें करपाचें? ती फॅक्टरी आशिल्ली तशी बंद करून तांच्यांनी वचपाचें. ह्यो सगळ्यो गजाली विचार करपाक जाय. म्हणजे ताजें थिंक टँक कोण आसा तें म्हाका खबर ना कितें. तुज्या हिशोबान गोंयकारपण म्हणल्यार कितें? म्हज्या हातून गोंयकारपण म्हटल्यार हांगासर जो कोण जो स्थायीक जाल्लो आसा ताका ह्या भुंये बद्दल मोग आसा. ही भूंय सांबाळून दवरपाक वेवस्थीतपणे प्लॅनिंग करून आमच्या हांगासरलो आर्थीक स्तर वाडोवपाक आनी सगळ्यांचें जिवन सुखी प्रमाणान करपाक जो मनीस वावुरता तो गोंयकार, जो हांगा जल्मल्लो आसा. पण त्याय बरोबर अशेंय आसा की खुबश्यो गजाली आसा त्योय नोट करपाक जाय. गोंय स्वतंत्र जालें उसरां आनी म्हणून जो पळय त्या वेळाचेर आमचे कडेन इंजिनियर नाशिल्ले आनी कांय हें नाशिल्लें, रिसोर्स ते तयार करपी मनीस नाशिल्ले म्हणून थोडे इंजिनियर केरळाचे हाडले. पण ते लोक हांगा आयज रावपाक लागले. तांची पिळग्यान पिळगेची तिसरी पिळगी चवथी पिळगी हांगा आसा. तूं तांकां गोंयकार म्हणचो ना? महाराष्ट्रांतल्यान काही त्या प्रमाणात त्या वेळाचेर थोडो मॅनपावर हाडलो, तांकां तूं गोंयकार म्हणचो ना? आयज तांणी थंयचें सगळें सोडलें, थंय कांयच ना आनी हांगा ह्या मातयेन रावून ते काम करतात आनी आपले ह्या गोंयचे उदरगतीक वांटो घालतात. म्हणून तांकां तूं गोंयकार म्हणचो ना? प्रश्न आसा आमच्यो हांगसरल्यो जमनी वेवस्थीत सांबाळपाच्यो. हांगासरलो म्हणजे तूं गोंयकार म्हणटा पूण हांगासरले भायले लोक घेवन हांगासरल्यो जमनी विकना, हेच विकतात पळय, हे लँड माफिया जाल्यात. आनी तुमी रायटली पळयलां आसतलें इंटरव्यून ताणें स्वता सांगलां. खरें म्हळ्यार ताचो निशेध करपाचो. ताणें जो प्रश्न कालच्या व्हायरल जाता तो इंडिया टुडेच्या रावंड टेबलाचेर जेन्ना म्हटलो की इलेक्शन सुद्दां लँड माफियांनी लँड जे डिलर करता तांणी जर लडपाचें म्हटलें जाल्यार हाजो निशेध करूंक जाय. म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकराचो तूं अपमान करता, मनोहर पर्रीकाराचो तूं अपमान करता, हाजे पयलीं जे गोंयचे सगळे राजकारणी जाले तांचो तूं अपमान करता. ती तांचें हें वेगळें आशिल्लें. म्हणजे पळोवपाचो एक शेतकरी जालो, एक IIT जालो, टिचर्स जाले, म्हणजे वेगवेगळे प्रोफेशनांतल्या लोकांनी राजकारणान येवप ना? लँड माफिया आसा तांच्यांनीच राजकारणान येवप. आनी हें कसलें गोंयकारपण? टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान एमेंडमेंट हाडप आनी व्हडलो प्लॉट आसा ताचे बारीक तुकडे करप आनी होलसेल तांकां एकदम परत विकप बारीक 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 करून. हें गोंयकारपण? शेवटी तूं तेंच करता न्ही. सो विचार करपाक जाय. हें नकली गोंयकारपण, नांव गोंयकारपण. खरें म्हणल्यार हें नांव गोंयकारपण पण हो हें फटिंगपण आनी भायलेपण. कळ्ळें न्ही? ताजे खातीर म्हणजे लोक कांय हें म्हणटा तें दुधखुळे ना. लोक सगळे विचार करता. हें सगळें फटिंगपणां. आनी एक प्रश्न म्हाका तुका विचारचो दिसता दामू की आमचे जे आदले मुख्यमंत्री आशिल्ले सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर, तांच्या छत्रछाये खाला तांच्या बरोबर वावरून ल्हानाचो व्हड जाल्लो तूं मनीस BJPचो कार्यकर्तो. सो आज खंय तरी BJP कितल्याशाच वर्सांनी पयलेच फावट मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या शिवाय इलेक्शनाक सामका रावता. कितें दिसता तुका ह्या वेळार? कारण तुमी तांचो सहवास घेतला. ह्या वेळार कितें दिसता? BJP फर्स्ट टायम तांची लिडरशीप नासतना इलेक्शनाक वता. तांची उणीव आमकां खरेंच आसा. पण त्याय बरोबर जशें एक म्हाका आवय बापायन जें कितें पळय शिकयलें ते संस्कार घेवन हांव फुडें वतां आनी त्याच संस्काराचे फुडें हांव आमच्या भुरग्यांक हें सांगतलो. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एक धाकटो कोण म्हज्या चल्याक सांगतलो, कोण बरो जाणटो मनीस आयल्यार ताका पांयां घातलो आनी पांय पड, तांकां बरे भशेन हें कर. ही म्हजी संस्कृती आसा ती आमकां जाणट्यांनी शिकयल्या. आनी म्हणून हांव म्हणटा मनोहर पर्रीकराच्या बरोबर ह्या आयडियोलॉजी कितें, विचारधारा कितें, कशें स्वप्न पळोवप, स्वार्था खातीर राजकारण वेगळें, स्वार्थान भितर राजकारणय आसता, राजकारण वेगळें, पण त्याच बरोबर गोंयच्या एक गोंय एक स्वप्नांतलें गोंय जें कशें तयार करपाचें तांचें पळय जें विजन आशिल्लें आनी ताचे खातीर ते दीस रात झडटाले तें कोणूच विसरपाना. तें आमी अंगिकारला. खूब शिकलो ताचे कडेन, खूब म्हळ्यार खूब. आनी जे जे ताजे बरोबर कोण शिकिल्ले आसा ते तांकां कशेंच विसरचें ना. म्हणजे तांचे एडमिनिस्ट्रेशनाची पद्दत, तांची नॉन करप्ट वृत्ती, प्रत्येक गोश्टीन मार्ग काडपाची तांची कला आनी ना ताका ना
हय तें हय आनी करुया जाल्यार कशें तरी वेळ करप हे तें कसब जें आशिल्लें तें तांचें डेफिनेटली सॅल्यूट करपाचें. पण त्याच बरोबर गोंयाक नंबर 1 करपाक गोंयाचे आयज अटल सेतू सारको ब्रीज आसतलो किंवा सगळे व्हडले व्हडले सिग्नेचर प्रोजेक्ट आसतले ते प्रोजेक्ट ताणें जे तरेन हाडले ताका वालोर दिवपाचो. फातोड्ड्या निवडून येतकर तुझें विजन कितें आसा फातोड्ड्या खातीर? सी फाटले 10 वर्सान फातोड्डेचो जो आमदार आसा ताजे फेलर्स आसा ते लोकांक कळपाक लागले. शॉर्टकटली सांगले प्रिसायजली सांगता म्हटल्यार काणकोण हांव सगळी कडेन उलयतां तेंच परत उलयतां. काणकोण कुंकळे फोंडा सांकळे हांगा बऱ्यांतले बरे बस स्टँड जाले. पण दुर्दैव आमचें की मडगांव जी आर्थीक राजधानी आसा साश्टीकारांचें काळीज आसा आनी दक्षिणेंतलो एक सगळ्यांत व्हडलो हब ह्या हबान भितर बस स्टँड जायना. तूं आमदार जालो डेप्युटी CM जालो तुगेले 2 जाण मंत्री जाले 14 पोर्टफोलियो तुजे कडेन आशिल्ले तुजे कडेन सगळ्यांतले बऱ्यांतली बरी खातीं आशिल्लीं सगळीं इतलें आसून सुद्दां मडगांवचो बस स्टँड जावना. म्हणजे फातोर्डान तो पडटा फातोर्डांतलो बस जो जावना हांगा KTC म्हणटा. सनसोडा हो फातोर्ड्यान पडटा तो म्हणजे एक कोण तरी आमदार सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट करता पण हांगा ट्रिटमेंट प्लांट जायना. हांगसरली शेतकारां आसा पळय न्ही ती शेतां कन्वर्ट केली. म्हणजे माडेलान एक मेकांजी म्हणून बाबडो आसा तो हायकोर्टान गेला. शॉर्टकट सांगपाक म्हटल्यार तें शेत जें आसा तातूंतलें 50% शेत कम्युनिटी फार्मींग म्हणून दवरलां आनी 50% कमर्शियल केलां. हें कितें ही फकाणां. एक वटेच्यान तुमी BSc एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट म्हणटा आनी दुसरे वटेच्यान शेतां आसा ती कन्वर्ट करता. प्रोजेक्ट हाडपाक जाय जाल्यार एक तळप जें आसा त्या तळपाचो जागो जो आसा त्या जाग्यार हाड. उदरगत जर करपाचो आसा ह्या शेतकाऱ्यांची उदरगत कर. शेतकाऱ्यांक भितर हायटॅक पद्दत जी कितें आसा त्यो पद्दती दी न्ही. सत्तेचो लाभ तुका मेळ्ळो मनोहर पर्रीकरा सारक्या नेतृत्वाचे सकयल तूं मिनिस्टर आशिल्लो सपोर्ट करपाक गेल्लो आनी त्याच जाग्याचेर तुजो एक्की प्रोजेक्ट येना. हे खरें म्हळ्यार आमकां मडगांवकाराक दुर्दैवाची गजाल. म्हणून हांव म्हजे 10 वर्सां फाटल्यान शॉर्टकट आसतना हांव इतलें सांगता की रवींद्र भवन म्हज्या टायमार आयलें कलेक्टरेट बिल्डींग म्हज्या टेन्युअरान आयलें होलसेल फीश मार्केट म्हज्या टेन्युअरान आयलें कलेक्टरेट बिल्डींग सुपर हॉस्पिटल अंडरग्रावंड केबल अंडरग्रावंड सिवेज ओवरहेड लायन्स काडल्यो ह्यो सगळ्यो त्या हातून आशिल्ल्यो. ताणें एक दाखोवचें हो जो रस्तो आर्लेम टू रवींद्र भवन पर्यंत रस्तो आसा ताजो तो फोटो घालता पळय हाचेर तो सुद्दां रस्तो लँड एक्विजिशन म्हज्या टेन्युअरान जाला 2004 स्टार्ट जाल्लें 6, 7, 8 ह्या वेळा वयलें. सो ताचेर आनी कांय उलोवपाचें ना. लोकांक कळपाक लागलां भुरगीं शिकल्यांत भुरगीं RTI मागता पळयतात पेपर्स आसा ते सगळे पब्लीक डोमेन. आणि एक वेगळो असो क्वेश्चन तुका हांव विचारता तुजें जें कॅम्पेनिंगाचें सॉंग जें केल्लें आसा तें खंय तरी खुबूच पॉप्युलर जाल्लें आसा ताजे विशयी सगळ्यांक उत्सुकता आसा. ही कल्पना कोणाची एक आगळे वेगळे सॉंग? खरें म्हटल्यार म्हाका आतां वर्सां पयलींच 50 जालीं पण हांव ह्या यंग जनरेशनाच्या युथा बरोबरच वावुरतां आनी नवे नवे आयडियाज पळय आसात त्यो आयडिया जेन्ना तकलेन येता तांचे बरोबर शेअर करता आनी त्यो चालीक लावप पडटा. कारण तातूंतलेच म्हणजे स्वता कलाकार हय सो त्यो सगळ्यो आयडियाज आसा त्यो आमच्या हाजे बरोबर मांडल्यो आनी तांकां मूर्त स्वरूप आयलें. हे एक कॉन्सेप्ट हो आसा क्रिएटीव कॉन्सेप्ट आसा आनी रिफॉर्म्स जावंक शकता कॅची लायन्स आसात आनी मागीर ताचेर जाली गाणी तयार आनी आयज सबंद गोंयभर ते धुमाकूळ घालता. पण लोकांक की वेगळें कितें तरी जाय लोकांक बदल जाय तो फातोर्डान ते बदल करतले. लोकांक परिवर्तन जाय लोकांक जाय तीच ओल्ड स्टायल तीच कॅरी करून तशेंच म्हणून म्हणटा केन्नाय जो बदललो म्हणजे आपले नव्या पिढी बरोबर तो उरलो ना जाल्यार म्हणजे HMT घडयाळ कशी सोंपली तोच मॉडेल सोंपली एम्बॅसेडर कशी सोंपली तोच मॉडेल सोंपली. त्या प्रमाणे आमी स्वताक आतां आधुनीक युथा बरोबर हांगा सगळे युथ आसात ह्या आधुनीक युथा बरोबर जेन्ना आमी तांचे बरोबर कॅचअप करता जाल्यार आयज तांचें इन्स्टा आसा जाल्यार हांव इन्स्टा बरोबर आसूंक जाय. ते रिल्सान आसा जाल्यार हांव रिल्सान आसूंक जाय. ते जर समजा FBचेर आसा जाल्यार पण म्हजी मूळ जी घडण आसा तिका खंयच हांव क्रॅक करनासतना दोनी पिढीन भितर तिनूय पिढीन आपूण जर म्हणजे जाणट्यांची पिढी म्हजी पिळगी आनी म्हज्या भुरग्यांची पिळगी हांचे बरोबर जर कोप अप करपाक शकलो जाल्यार ह्यो सगळीं कॅम्पेन एड्स हें सगळें कांय न्ही हें चलत मुखार व्हरपाक मेळटा.
2012 2017 हांगा खंय तरी तूं जिखपाक शकलो ना. आता परत तिसरे फावट तूं उबो रावला. सो इज दीस युअर फायनल अटेम्प्ट? सी, राजकारणान आमी समाज सेवा म्हणून करपाक आयला. जिखप हरप हें म्हजे खातीर मायने राखना. पण एक गजाल लक्षांत दवरली की तूं जेन्ना समाज सेवा सोशल सर्वीस करता तेन्ना तुका सत्तेचो साथ आसप खूब गरजेचो. म्हाका दिसलें की हांगा कम्युनिटी सेंटर बांदपाक जाय. म्हणून हांव म्हज्या बोल्सांतल्यान काय बांदूंक शकना. हे जे कोण पळय बोल्सांतल्यान म्हणटा, एक तर ते फटिंगपणां उलयता, नाल्यार चोरतात आनी तें आनी हें करपा लागून करतात. तें करतलो जाल्यार मागीर सत्तेचो आदार घेवन आमदार जावप किंवा मंत्री मंडळ आपले सरकाराचे आदार घेवन ते सगळे प्रश्न चालीक लावप. 2012 2017 ही निवडणूक हारले नंतर हांवें म्हज्या घरा कडलें ऑफिस केन्नाच बंद दवरलें ना. काम करीत रावलो. सरकारान केल्ल्यो सगळ्यो स्किमी व्हरपाक जे लोक येताले तांकां बरे भशेन हँडल केलें. ताजें फळ म्हणून 2017 परत तिकेट मेळ्ळी. अनफॉर्च्युनेटली बारीकशे मताच्या फरकान हांव कमी पडलो. कित्याक कमी पडलो? कदाचित कारण फटिंगपणां चड जालीं तांची आनी ती फटिंगपणां जिखली. पण आतां त्या फाटले 5 वर्सान लोकांक कोण फटींग आनी कोण लॉयल पार्टीचो, कोण वेवस्थीत काम करता, कोणाचे घरा कडेन घेतकीर आमकां आतेसांव बरें मेळटा, म्हणजे हें रिस्पेक्ट बरो मेळटा. म्हणजे आमगेर सुणी ना, आमगेर CC कॅमेरा ना, आमगेर वॉचमॅन ना, इजी कोण अवेलेबल आसा हें लोकांक कळपाक लागलें. आनी काम करपाची पद्दत, रोजगार दिवपाचो प्रयत्न केलो, तातूंत हांव फळादीक जालो. काही लोकांची कामां जीं आशिल्लीं, आर्टिसन्स कार्डां, मागीर आधार कार्डां, फार्मर्सां खातीर कार्डां, ह्यो सगळ्यो गजाली लोकप्रतिनिधीन लोकांक दिवंक जाय. आनी ह्या समाजाक हें सगळें तूं अवेलेबल करून दिता, ताजे बरोबर हळू लोक रावतात. हें सगळें करीत रावलो आनी ताजें फळ म्हणून आयज हे सगळे म्हजे बरोबर आसात. हे नगरसेवक आमचे निवडून आयले 5 जाण, ते आयज बरोबर आसात. आनी ही समाज सेवेचो कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन म्हजो हो आसा. आनी म्हणून 2012 2017 अपयश येवनय बीन पार्टीन म्हजेर विस्वास दवरलो. त्या नरेंद्र मोदीच्या सरकाराचो म्हणजे डबल इंजिनाचो हें गोंयाक भाग जावंक जाय. आनी म्हणून जी कामां उरल्यांत ती सगळी लोकां कडेन करपाचें एक ध्येय धरून ह्या हातूंत भितर रावलां. राजकारणा भितर स्विच ओवर कर रातयां भितर, किंवा लोकांक सांगप तुमच्या भुरग्यांक श्राप लागतले म्हणप, किंवा आनी कितें म्हणटले किंवा ते कॉम्युनल आनी अशें म्हणून फोटोवन अशें करून राजकारणान ना. आनी ताजें फळ म्हणून ह्या इलेक्शनाक हांव आसा. लोकांची सेवा करीत रावपाचें हेंच मनान ध्येय आसा. लोक निश्चितच जिखून दितले. आनी ही फातोर्डेची पळय जितली कामां उरल्यांत आनी हो यूथ बेकार उरला, त्याच बरोबर हो कश्टकरी समाजाक एक नवी हायटॅक दिशा दिवपाक तांकां मुख्य प्रमाण हाडपाचो प्रयत्न आसा. बस स्टँड हांगासर बांदपाचो आसा, संसदाचो प्रश्न सुटावो करपाचो आसा, शेतकारांचे प्रश्न सुटावे करपाचे आसा. हे सगळें करून गोंयाक हे फातोर्डा हें एक आदर्श अशें मतदारसंघ, आदर्श अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाचो निश्चय आसा. तो साध्य जातलो. आमच्या वांगडा हांगा आज आसात फातोर्डेचे भाजपाचे उमेदवार दामू नायक, ज्यांचे अशें म्हणणें आसा की पॉलिटिक्सान तो एक कितें तरी स्वताचे डेव्हलपमेंट करपाक येवंक ना. ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. मनोहरभाई पर्रीकार हांच्या छत्रछाये खाला जे राजकारणात ज्यांनी आपलो करियर केलो, ते दामू नायक आज हांगा परतून एकदां आपले भवितव्य फातोर्डेकारांच्या हातान दिवन उबे आसात. आनी तांचें म्हणणें अशें आसा की फातोर्ड्या खातीर तांचे खूब व्हडलें विजन आसा. खुबशे प्रकल्प ते हांगासरले आमदार आसतना तांणी चालीक लायिल्ले, तांचे क्रेडीट आज कोण तरी वेगळो घेवन वता. ते सगळे प्रकल्प तांणी आज हांगा आमचे समोर उक्ते केल्ले आसात. आमचे तर्फे तांकां बेस्ट विशीस दिवया. थँक्यू सो मच. आमची कार्यावळ डेट विथ कॅन्डिडेट पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.